मोगाच्या वडिलांनो आणि भुरग्यांनो, तुमकां सुमेस्तान मोंती सायबिणीच्या 7व्या दिसाच्या नोवेनाक मोगाचो येवकार मागता. ह्या दिसांनी आमी 8 बागी म्हणल्यार पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर नियाळ करन आसां आनी आज आमी समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले म्हणल्या विशयाचेर थोडो नियाळ करया. भुरग्यांनो, तुमकां कोणाक सकड न्हिदोंक लायक पळया, हात वयर करा. न्हिदोंक कोणाक लायक ना न्हिदोंक न्ही? म्हाका लायक आसा. तुमकां कोणाक म्हणी न्हिदोंक लायक आसा गी? ना गी? हाळे एकलो आसा हांगा. तशें जायत्यांक न्हिदोंक लायक, पूण कोणी सांगूंक अशें ना. आमी भुरगीं जावन आसतना आमी आवयच्या उस्क्याचेर न्हिदतांव, बापायच्या खांदाचेर न्हिदतांव आनी बेड्डाचेर, आनी थोडीं आसात इस्कॉलान समेत न्हिदतांव. कित्याक न्हिदतांव म्हळ्यार आमचें मोत शांतीन आसता. आमकां कसलेंच टेन्शन आसना. आमची मोत नेमती मोत जावन आसता, म्हळ्यार इनसन्स म्हळ्यार आमचे थंय आसता आनी त्या देखून आमकां खंय जाल्यार बरी न्हीद येता. तेंच आमी वाडोवन येताना हें नेमतेपण ह्या समाधान म्हणलें आमचे थंय पयस वेता आनी आमी खंतीन बुडटांव. तुमी भुरग्यांनो, तुमी इस्कॉलांत तुमच्या सांगात्याक ह्या फ्रेंडाक इल्ले चड मार्क्स मेळ्ळे, तुमकां कितें जाता? मोसोर जाता. हाळे हो हुशार आसा, इल्लो मोसोर जाता. आनी थोड्यांक तांच्या भावाचो भयणीचो माम्मान या डाडान इल्लो चड मोग केल्यार कितें जाता? थंय इल्लो मोसोर जाता. आनी तुमी एकामेका झगडटात, राग येतात, उलयनासतना रावतात आनी अशें विविध संगतीक लागून तुमचें समाधान तें नेमतेपण सगळें पयस वेता. आनी थोडीं आसात शिकपाचें टेन्शन माथ्यार घेतात आनी राती न्हिदनान, मोतीक समाधानच ना. पूण आज आमकां मोरी कितें शिकयता? कितें शिकयता? समाधानाची भुरगीं जावया म्हूण आपयता. मोरी जावन आसली एक समाधानाची स्त्री आनी आमकां ती समाधानाची हातेरां जावंक आपयता. तर वडिलांनो, आमच्या भुरग्यांक आमी जायते शिकाप दिता. तांकां ग्रेस्तकाय कशी आपणावची म्हणल्यो वाटो आमी सांगून दिता. पूण केदळापुनी आमी तांकां तुमच्या जिवितान कशें समाधान आपणायचें म्हूण सांगून दिलां गी, ह्या शिकयलां गी. असल्या लिसांवांक तुमी तांची पाड तापडल्या गी. आमी कशें हें समाधान आपणावयेत? हेरां बरें जातना मोसोर करिनासतना बागार हेरांचें बरेंपण आमी आशेचें, तांकां एप्रिशिएट करचें. म्हज्या पुताक उणे मार्क मेळ्ळे म्हणटना आनी एकल्याक चड मार्क मेळ्ळे म्हणटना म्हज्या पुताक सांगाचें, तूं कितें डिस्करेज ह्या ल्हान न्हय, पूण तुकाय चड उत्तीर्ण जावयेत. तांकां एप्रिशिएट करचें आनी तांकां मुखार वचोंक आदार दिवचें. जेन्ना आमी समाधानाची मनशां जाता त्या मात्र आमी आमच्या भुरग्यांक ही समाधानाची व्यक्ती करूंक साध्य जाता. ग्रेस्तकाय आपणावन मोतीन समाधान ना जाल्यार कितें फायदो? म्हज्या घरच्या आंगणांत 4 कारां आसूंक पुरो, पूण म्हज्या जिवितांत समाधान ना तर कितें फायदो? तर आज आमी एक खरो निश्चय करया. आमच्या समाजेन, आमच्या घरान, आमच्या भुरग्यांक समाधानाची व्यक्ती कशें जावचें म्हूण आमी शिकोवया. तशें मात्र हें आसता आमीच जावन समाधानाची मनशां जावया. जर जिवंत आसतना आमी समाधानाची मनशां जायना तर फाल्यां आमकां मातयेक पायतना ससनाचो विशय दी ताका येसुम्या आनी असो आत्मो विशय घेवन दी म्हणल्यार हेरांच्या उद्गाराक अर्थ आसचो ना. देखून आज ह्या नव्या वेळार प्रत्येक रितीन आमी समाधानाची मनशां जावंक जायाची कृपा आमी मागून घेवया. हे मोंती सायबिणी, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी साबार देणी आनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुजे जिणयेन सोडवणदाराची आवय जावन
मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सोडवण जावच्याक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावुरता. मोंती सायबिणी, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवं त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टान, दुखान, विघ्नान, वरां आनी पिडेशिडेन आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. मोगाळी मोंती सायबिणी. आमेन. आमचे सर वैयक्तीक गरजो मोरये मुखांत जेजूच्या पांया तळे आमी दवरया. कुटुंबाचे फेस्त आमी संभ्रमूंक तयार करता आसतना आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सन्या पासून मागया. जे कोण परगांवांत आसात तांचे खातीर मागया. जे कोण पिडेंत वळवळतात तांचे खातीर मागया. मोगाळा देवा, ही आमच्या काळजांतली खरी प्रार्थना तूं स्विकार कर म्हूण परत दिता हांव. आमकां मोंती सायबिणे बरी देवबिरान शिकय आनी आमकां सर्वांक तिच्या ससायेन बर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. नमान मरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. नमान मरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. नमान मरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. मोरिये हो गोलसिया तिकाता वनिया गायांती चे सोडून सर्गारास ते बोरून मोरिये हो गोलसिया मोरिये तुंगे फूल परमळे भोसोबेन परसळे पेटैमा येऊसो जेजूच्या मोगासो मोरिये हो गोलसिया मोरिये सर्गींच्या दिसासो आवरतू गणासो दिस्तुका मांडिता चंद्रमाये वर्णिता मोरिये हो गोलसिया मोरिये मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरया आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत क्रिस्तुचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.